जो ओरिजिनल कॉन्ट्रॅक्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्लो तो त्यांनी 28.30 पर क्रोड्स पर इयर म्हणजे यांचे करप्शन असा ते कोट्यांनी त्या लाखांनी करप्शन ना हेंगेले हे कोट्यांनी करप्शन ते बीच क्लिनिंगाचे जावं हे बीच सेफ्टी जावं दिस इज इन क्रोड्स दिस वर्क was expired on 17 July 2019. That means in 5 years for beach safety Goa government has paid them 141.50 crores in 5 years. This is also another scam. 141.50 crores is another scam because as per the specifications that was laid down in the contract agreement, they were supposed to provide high-tech equipments on the beach safety. तर सेफ्टी गियर असतात, मास्क असतात, हेल्मेट असतात. जर कोणी बुडटा जाल्यार तेका कॉलर हे असता. रियल टाइम फीड असपाक जाय. जर आत्ता जर आमी टुरिझम डिपार्टमेंटाक गेले जाल्यार टुरिझम डिपार्टमेंटाक आमकां पळोवपाक मेळपाक जाय गोंयच्या बिचांचेर खंय कितें चालू असते. म्हणजे रियल टाइम म्हणजे आता जे चल्ला ते आता इमिजिएटली टुरिझम डिपार्टमेंटाक मॉनिटर करपाक मेळपाक जाय बीच सेफ्टीचे. सीसीटीव्ही कॅमेरा सगळे बिचांचेर असपाक जाय. दिस इज एज पर द ओरिजिनल कॉन्ट्रॅक्ट. सीसीटीव्ही कॅमेरा आमच्या बिचांचेर आसा. कॅन द डिपार्टमेंट अँड द मिनिस्टर कॅन शो अस वेदर दिस रियल टाइम फीड इज हॅपनिंग. वी कॅन जस्ट गो अँड चेक इन द टुरिझम डिपार्टमेंट. So, हे टाइम्स प्रोवाइड करनासतना आम्ही त्यांना 141.60 crores पे केल्या. सो दिस इज अनदर स्कॅम अँड दिस इज अवर मनी. जर हे सगळे प्रोव्हिजन केले ना जाल्यार हो पेमेंट त्यांना जावपाक जाय नासले. त्यांना मॉनिटर करपाक कोण ना. सो दोन्ही कडेन जे पेमेंट केल्ले आसात ते दोन्ही कडले पेमेंट इलिगल आसात. ते पेमेंट रिव्हर्सल जावपाक जाय. हेजे कंप्लीट इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आणि गोयच्या पैशांचो गोंयकारांच्या टॅक्स पेयरांचो न्याय गोंयकारांक आमकां मेळपाक जाय. सो आमी डिमांड करता तेही मॅटर आणि तेच नंतर डिस्ट्रिक्ट जी मॅटर दिल्ली ती सगळी मॅटर ही सीबीआय कडेन वचपाकूच जाय. वी कंप्लिटली सपोर्ट लोक आयुक्ता ऑन दिस. When Lok Ayukta is saying that this is a fit case for the CBI, so we demand that entire matter, the matter जो पहिलीचो आशिल्लो दोन्ही कॉन्ट्रॅक्टराचे आणि जो त्याच्या नंतर सगळे प्रोसेस झाला ते सगळे हे मुख्यमंत्र्यान जर मुख्यमंत्री सिरियसली करप्शन काबार करपाक जर आसा आम्ही ही अनेक केस करप्शनाची तुजे मुखार दवरता. कारण तुजो जो बाबू आसगांवकर जो मंत्री टुरिझमाचो आसा हो टुरिझमूय काबार करता, हो स्पोर्ट्सूय काबार करता गोंयचो आणि हेका फक्त करप्शना शिवाय आणि कांय दिश्टी पडना. अँड दिस इज अ क्लियर स्कॅम of 20 crores. Beach cleaning is a clear scam. आणि गोंयच्या खंयचेच एजन्सी ते इन्क्वायरी करपाक शकना. कारण जेन्ना टुरिझम मिनिस्टर स्वता इन्वॉल्व आसा, जेन्ना बीजेपीचे टॉप ऑफिस बेरर्स इन्वॉल्व आसा तेन्ना म्हाका दिसता गोंयची खंयचीच एजन्सी आमकां न्याय दिवपाक शकना. अँड एज लोक आयुक्ता सजेस्टेड इन अर्लियर मॅटर, CBI is the only option here.